आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो आमचो जेजू जेवण जालो आमचे आत्मीक भुकेक पावलो जेजू दिता आपली कुडमा समोर पिता जेजू दिता आपली कुडमा समोर पिता देवा मेट्रो आपूण जाता ये जेजू वेगी तूं ये आत्मो तुका घेवंक रावता जेजू तुका घेवंक ये सांजे आनीक एक पावटी आमी तुज्या पांयाशी आयल्या आंकवार मारयेन तुका घेतलो आंकवार मारयेन तुका घेतलो तसो आमी घेवंक वेताना तिचे दुखीन तिच्या कोश्टान तुका उणभवूंक आमी सोदता आंकवार मारये उदोरी कूड घेतलेलो जेजू भोव पवित्र संस्कारान आमचे पासत हाजीर जाला भावार्थाच्या दोळ्यान ताका पळोवया हो जेजू खरो जिवो जेजू ह्या जेजू पोरणी पाटान नमस्कार करूं सगल्या काळजान सगल्या मनान सगल्या बळान आनी सगले सक्तीन आमी हाजीर जाल्या सगळे खालती खाईन आमची मान भागावन ह्या आमच्या सोम्याक ह्या आमच्या देवाक आमी नमस्कार आनी पोरणी पाठ करुया
Father, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Jesus, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Spirit, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Trinity, we adore you. Lay our lives before you. How we love you. Blessed Virgin Mary, Our Lady of Sorrows, a true disciple, a true mother. Saibinn माय आमची माय, दुखेस्त माय. जेजूची खरी शीस, जेजूची खरी आवय. जेजूच्या पांयाशी आमी हो नियाळ करता आसतना आमचे जण एकल्याच्यो दुखी, आमचे कोश्ट, त्रास, आमचे वडवडे, आमची भिरांत सायबीन मायचेच मजतीन ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी दवरुया. Let each one of us at this moment bring to the feet of the Lord all our sorrows, all our troubles, all that frightens us. Let us bring it to the feet of the Lord. तो सांगीत तितलेंय करात. Do what he tells you. आंकवार मरेची उतरां जी कोण त्रासान पडल्यांत, लॉजीक सांपडल्यांत तांकां आमच्या एकानार ही उतरां सादूं दी. Do what he tells you. तो सांगीत तितलेंय करात. तो सांगीत तितलेंय करता आसतना दुखी, कोश्ट, त्रास आसतलेच जे आंकवार मारीन आपल्याय जिवितान अणभवल्यात, सोंसल्यात. ह्या वेळार आमचे सर्गीचे आवयच्या 7 दुखींचेर आमी एक ल्हानसो नियाळ करतले. आमचे मुखार आमचे स्क्रिनीचेर
हे सात दुखीचे सायबीन माय दुखेस्त आवय हें सोत थोड्या उतरांनी आमी आमचे मुखार ह्या वेळार पळोवया. The Catholic Church celebrates today the feast of Our Lady of Sorrows. It's a feast celebrated after the Feast of the Holy Cross to show the close connection between Jesus' passion and Mary's sorrows. The Feast of Our Lady of Sorrows commemorates the 7 great sorrows which Mary lived in relation to her Son, as they are recorded in the Gospels or through tradition. Today, we are invited to reflect on Mary's deep suffering. Comprised the 7 sorrows of Mary, which were foretold by the priest Simeon, who proclaimed to Mary, "The child Jesus is destined to be the downfall and the rise of many in Israel, a sign that will be opposed, and you yourself shall be pierced with a sword, so that the thoughts of many hearts may be laid bare." These 7 sorrows of our Blessed Mother includes: first, the priest Simeon proclaimed to Mary that this child is destined to be the downfall and the rise of many in Israel. Second, the flight of the Holy Family into Egypt. Third, the loss and finding of the child Jesus in the temple. Fourth, Mary's meeting of Jesus on his way to Calvary. Fifth, Mary standing at the foot of the cross when our Lord was crucified. Sixth, her holding of Jesus when he was taken down from the cross. 7, our Lord's burial. In all, the prophecy of Simeon that a sword would pierce our Blessed Mother's heart was fulfilled in these events. For this reason, Mary is sometimes depicted with her heart exposed and with 7 swords piercing it. More importantly, each new suffering was received with courage, love, and trust that echoed her fiat, "Let it be done to me according to thy word," first uttered at the Annunciation. Mary, most holy, be the loving consoler of those touched by the many physical and moral sorrows which afflict and torment humanity, very specially during this pandemic. Know our sorrows and our pains, dear Mother, because you too suffered from Bethlehem to Calvary. Be our spiritual mother. Understand us, your children, and console us in our troubles. दुखेस्त आवय दुखा भरीत पूत उमकळटालो त्या वेळी ती उबी आसली खुर्सा मुळी. ह्या वेळार सायबीन मायच्या 7 दुखींचेर आमी ल्हानसो नियाळ करुया. आमच्या जिविताक आयज तें कशे भाशेन लागता. आयज आमच्यो दुखी सायबीन मायचे दुखी बरोबर कश्यो एक जातात ते आमी ह्या वेळार जेजूच्या पांयाशी नियाळुया.
एक तोरसाद तुज्या काळजाक आसपास रमतली. बागयोन सिमियोन बाळका जेजूक आपल्या हातान जेन्ना घेतलो तेन्ना ही उतरां मारयेक म्हणली. बाळका जेजूक देव तेंपलान भेटोवंक हाडलेलो. मालगडो पूत मारिया जेजूची माय, तशेंच बागयोन जुजे संवसारांत ताचो बापूय, सिम्यावाची उतरां आयकून घडयेत फटाकली, भियेली. भोव करून मारिया आवय कशी एक तोरसाद तुज्या काळजाक आसपास रमतली. अपूत देवाचो जायतें कितें करूंक आयला जें तुका समजचें ना, जायतें शिकूंक आयला जें तुका खबर ना. फुडार कितें जातलो, कसलो हो भुरगो उतरतलो, चिंता. आमचे मुखार आमचो फुडार आसा, आमचे मुखार आमच्या भुरग्यांचो फुडार आसा. आयज आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचें जायतें चिंता. कितें जातलो आमच्या भुरग्यांचो फुडार? आमचें नांव ही भुरगीं वयर काडटलीं, आमकां लजेक घालतलीं. आमच्या गोराब्याचें नांव ही भुरगीं सांबाळून दवरतलीं, काय वाडटा वाडटा आमच्या गोराब्याचें नांव पिड्ड्यार जातलें. आपल्या जिवितान ही भुरगीं वाडोन कितें तरी बरें करतलीं, वो ह्या आयच्या काळोखी संवसारांत तांचो फुडार सांठलो. आयज जायतीं आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो फुडार पळोवन दुखान पडलेलीं आसात. तांच्या दोळ्या मुखार ह्या भुरग्यांचो फुडार फिसकुटून गेल्लो दिसती पडटा. दीस आनी रातभर आपल्या भुरग्यांच्या फुडारा विशीं जायतीं आवय बापूय आयज कश्टवतात, चिंतून चिंतून मागतात देवा लागीं आपल्या भुरग्यां पासत, मागतात देवा लागीं भुरग्यांच्या फुडारा पासत. बाकीत जें केल्लें संवसाराच्या सोडवणदाराचें, पूण संवसारांत आयलोलो देव सोडवणदार मनशांचे येवजणे प्रमाणे जियेना, ओ मनशांचे येवजणे प्रमाणे चलना. जें कितें मनीस रावचे नासले तें ताच्या जिवितान, ह्या संवसारी जिवितान घडलें. दूख आंकवार मारी, जायत्यो वस्तू समजूंक ना, त्या वेळार कळूंक ना कितें जाता तें. सगल्या आमच्या आवयांक भोव करून आपल्या भुरग्याच्या फुडारा विशीं जीं चिंततात, जीं दुखेस्त जाल्लीं आसात, जांकां आपल्या भुरग्याच्या फुडाराची काळजी जाल्ली आसा, तांकां आमी जेजूच्या पांयाशी हाडुया. आंकवार मारये बरोबर जेजूच्या पांयाशी तांकां दवरता आसतना ह्या सगल्या आवयांनी, सगल्या बापायांनी तो सांगीत तितलेंय करूंक, संवसारी वाटो कुशीन दवरून देवीक वाटो आपणावून आपल्या भुरग्यांचो फुडार बांदून हाडूंक तांचे पासत आमी आयज मागुया. सगल्या आमच्या आवयांक, सगल्या आमच्या बापायांक भुरग्यां सव्या आसलो तांचो हुस्को, तांची काळजी
ह्या भुरग्याच्या फुडाराक बरेपण हाडूंक सगल्या आवय बापायची चिंतना, तांचे आवंडे, तांची भिरांत, तांची दूख आपल्या भुरग्यां पासत जेजूच्या पांयाशी आमी हाडुया आनी ताचेर आशिर्वाद मागुया. आत्मा तुका घेवूंक रावता, आत्मा तुका घेवूंक रावता, आत्मा तुका घेवूंक रावता, आत्मा तुका घेवूंक रावता. The second sorrow, the flight into Egypt. Matthew chapter 2 verse 13. Here was the happy little holy family in the comfort of their home, in the community of family and friends, only to be told to go to a strange land because the life of their newborn son was in danger. One of the great sorrows in a situation like this is the complete loss of security. Egypt was a foreign country where they had no home to go to. They did not know the language, their way of living. A situation they were just going to have to figure out with God's help. Today, let us think about all the things we hold close to our heart. It could be material possessions, people, your home, your career, your abilities. Any of these things could be gone one day, gone for any reason. But let us remember, things of the world come and go, but God never changes. Mother Mary found security in her home and with her family and friends. But soon it all changed and she had to separate from those things. But trust in the perfect security that only God could provide for her family. The angel did not tell the Holy Family how long it would be until they could return home again. We all have moments in our lives where it feels like we are walking in a desert, just walking and not reaching anywhere, feeling lost. How many times when we pray have we cried out to God in our hearts, how much longer, O God? Or have you been
feeling where everything seems to be wrong and nothing is working out for you, asking God, God, when will I be free from this pain? The Holy Family may have felt like this, but they put perfect trust and faith in God's plan for them, knowing that their time in the desert was for the greater good in the plan for their son. So from this second sorrow of Mary, let us pray to God to help us to separate from things of the world, not just because they can be bad, but they are never guaranteed. Let us learn to attach ourselves more to God. He doesn't change. He won't go away. He is always in control. Let us learn to make God our heart's greatest treasure. Let us also pray, asking God to help us to put complete trust in Him, just like the Holy Family. They put complete trust in God. They trusted there was a reason. They trusted He would provide. And they trusted all will be well, no matter how long it took. Ratitli Fatyapurito Ratitli Fatyapurito Marie Udetrai Marie Udetrai Ake Pritvichir Surya Ake Pritviche Surya Borito Rani Rani Porzolta Rani Porzolta Rani Rani Porzolta Rani Porzolta. Jesu Dev te aplan santa. The loss of Jesus in the temple of Jerusalem. उत्सवाचो दीस सोंपल्या उपरांत परतून येताना एक दिसाची वाट चलतूच मारिया आनी जुजे आपल्या सोयऱ्या दायरामध्ये वळखीच्या लोकांमध्ये भुरगो जेजू खंय आसा काय म्हूण सोदतात. पूण कोडो नासतना भुरगो जेजू जेरुजाल्यांत फाटीं रावता. एक आवय कशी मारिया कितली गाबरली काय.
एक दिसाची वाट चलतूच बाळूक जेजू तिच्या सांगाता ना म्हण तिका कळ्ळें कितली म्हण ती भियेली काय. आनी ताका सोदीत सोदीत ती दोगांय तीच वाट परतून चलून जेरुसलेमाक गेली. हो हुस्को एक आवयचो. आनी थंय वेतूच देव त्या आपल्यान तिका बाळूक जेजू मेळ्ळो. आनी तिणें ताका विचारलें, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक म्हण केलें. पळय कोणती हुस्के काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदतले. कितले खालतिकायेन आनी मोगान मारेन जेजूक विचारलें, आमी आसलेले जाल्यार हाव वूड वी हॅव रिएक्टेड. आमी कशी विचारपाची काय. घोडे आमचो सगलो राग भायर काडून घोडे तापोवन वो घोडे आमचो हात उबारून. पूण मारिया आवय जायन खालती जाली. मोगान तिणें विचारलो आनी जेजून हो जबाब दिलो, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदतले. तर म्हज्या बापायच्या घरान हांव आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात. ते घडयेक मारेक हें समजलें ना. पूण ती वगीच रावली. पवित्र पुस्तकान अशें दिलां, ताची आवय हे सगल्यो घडण्यो आपल्या काळजांत सांबाळून दवरली. मारेचेर आमी नदर मारतले जाल्यार हीच घडणी पळयल्यार मारे सवें आमी हुस्को, मोग, खालतेपण, समजणी, ओगेपण हे सगळे गूण आमकां दिसती पडटा. हुस्को आयच्या समाजान आमी चडशा जाणांचो हुस्को करिनात. आमकां हुस्को फकत आमचो, आमच्या गोरेब्याचो आनी आमचे वस्तूचो. मोग मनशा सवें मोग आनी सृश्टी सवें मोग ह्या संवसारान उणो जायत वयता. पूण संवसारी वस्तू सवें मोग वाडत वयता. कितें आमकां गरजेचें काय आमीच चिंतूंक फावो. खालतेपण इल्लेशें उतर, पूण जिवितांत पाडून केल्यार भोव अवघड. आमी कोणूच खालती जावंक सोदना, पूण बोगोर आमची वडवी आनी आमची पदवी दाखोवंक आमी सदांच फुडो. दोन मनशां मदें
एकलो तरी खालती जायना जाल्यार तांचे मदें ती समजणी केन्नाच आसची ना. आनी समजणी आसूंक खालते जावं आनी ओगेपणूय सांबाळची गरज. आयकूंक, समजूंक आनी उपरांत चिंतून उलोवंक. मारेची एक गणणी आमकां जायत्यो वस्तू समजयता, जायत्यो वस्तूची जाणवाय दिता. तर आयच्या हे सांजेक हें पवित्र ओरांत आमी भाग घेता तेन्ना हातूंतली थोडे गूण मारेचे जाता ते परी दिसपटी आमच्या जिवितांत आपणावंक आमी जेजूची कृपा मागुया. भावोरितो तुझ्या गुणांचो, भावोरितो तुझ्या गुणाचो, दोमशी प्रायताय, दोमशी प्रायताय, तुझ्या पायाशी पोरमोळ जायांचो, तुझ्या पायाशी गोरगोर जायाचो, सोगल्याक पावोयताय, सोगल्याक पावोयताय, सोगल्याक पावोयताय, सोगल्याक पावोयताय. The fourth sorrow. सायबीण मांयक आपलो पूत खुरीस घेवन वेता तो दिसती पडटोस कितलें दूख भोगलें जायत. Her son was beaten up, went through a mock trial. कसली बोगलांटां घाली, आपाव घाले. सगल्यांक खबर आशिल्ली तो एक इनोसेंट म्हूण. ताका चापकांनी मारलेलो. He lost a lot of blood. He was very, very weak. But he was forced to carry his own cross. And when Apostle John took Mother Mary to the site, she felt extremely sad. The sorrow would have pierced her heart. She knew her son to be innocent. आमच्या लायफान असल्यो घडण्यो डेली जातात. आमच्या लायफान जिवितान आमकां दिसती पडटा कितल्यो फामिली आपणाच्यो खुरीस उखलून वतात. कोणा कडेन पयशे ना जेवण घेवपाक, पयशे ना वखदां घेवपाक, इलाज करपाक.
तांचे कडेन पयशे ना, इंटरनेट कनेक्शन रिचार्ज करपाक भुरग्यांच्या इस्कॉलाक लागून, ऑनलायन क्लासीसाक लागून ती आपणाचो खुरी सुकलून वता. त्या टायमार जेन्ना आमकां दिसती पडटा, सायबा आमकां एक घोटाय दी तांच्या आदाराक वचपाक. Give us the strength, the courage to reach out to these people who are carrying their own cross, to understand the agony, the pain, the sorrow that they are going through. Give us the fortitude to reach out to them, to understand them, to help them. We fall weak, Lord, we fall weak. त्या टायमार आमी फकत आमचेंच चिंत्तांव, आमी आदाराक पावना. घोटाय दी सायबा आमकां, गिन्यान दी. गिव अस द विजडम, द नॉलेज टू रीच आउट टू दीस पीपल विथ कंपॅशन, टू हेल्प देम कॅरी द क्रॉस. आमकां ह्या दिसांनी आयकूंक येता बाय सिद्धी नाईक जे पिड्डेर जाले, आयज ताजो बापूय, ताजी फामील आपणाचो खुरी सुकलून एकलींच वेतात. कॅन वी रीच आउट टू देम? कॅन वी हेल्प देम? कॅन वी अंडरस्टँड द पेन जी ती दुखेस्त बरी फामील आमी समजूंक शकता काय? आमी तांकां पावोवंक शकता काय? Instead of gossiping and speaking ill, raising doubts, give us the courage to reach out to the families of such people, to help them, to understand the pain, share the grief. बापाची आवय पुताची, बाबाची आवय पुताची, तीन आत्म्याची, तीन आत्म्याची, आकबार मायामची, भाग्या मनशांची, आकबार मायामची, भाग्या मनशाची. सोम्या जेजूची, सोम्या जेजूची, सोम्या सोम्या जेजूची, सोम्या जेजूची. पांचवी दूख मारियेची. Mary at the foot of the cross. मारिया खुर्सा मुडी उबी, पूतुम कोल्टा खुर्सार. एक आवय ताचे मुडी उबी. कितें भोगलें ना जायत तिका. पडून आपल्या पुताक, सोल्म दिल्ल्या पुताक खुर्सार व्हडवडे काडटा आसतना कोळटा पूत, म्हाका तान लागल्या, म्हाका तान लागल्या आराडून तो सांगता. उदक दिवचे बदलेक शिरको बुडोवन ताका दितात. कसलें दूख एके आवयक. एक बालो घेवन ताच्या ओड्ड्यार रोगत आनी उदक व्हांवता कुडींतले निमाणे रोगत सुद्दां मनशाच्या पातका खातीर तो वारोयता. एलोय एलोय लामा सबाक्तानी.
म्हज्या देवा म्हज्या दुनिया कित्याक म्हूण तुवें म्हाका सांडलोय. काय बरी कोश्टवतेली उतरां जेजूची ही आवय आयकोता. पूण शेकी तो म्हणटा बापा बोगूस तांकां ते नोकळो ते कितें करतात ते. मोरची न्हू आदी उस्तुरे ओ तुजो पूत आनी शिसाक म्हणटा ही तुजी आवय. कितलें दूख एके आवयक आयकूंक येवत्रा. कित्याक सर्वांची सोगटांची आवय करून सुरवंडा तिका भाग दिता. आनी शेकी उतरांनी सगलें संपादलें म्हणून आपलो प्राण सोडटा. जायत्यो आवयो सायबीण माये भाशेन आपल्या पुतांक कोश्टवतेले पळयतात, जिवितान त्रास काडटात, जिवितान दूख सोंसतात. जावं आपल्या कुटुंबा खातीर, आपले नोकरे खातीर, जावं आपल्या जिवितान येतेल्या हेर पिढे खातीर. आवय धिरादीक सावन तांकां आस्त्या तोंडान मागणेच्या मोनान आपल्या पुतां खातीर भेटयतात. थोड्यो आवयो आपले पूत कोश्टवतात तेन्ना हांगाथंय मागणें करून भोंवतात. दीस आनी रात एक आवय आपल्या पुता खातीर देवा लागीं आराडून मागता. कितलोय तो पूत तिचो अनुपकारी जायत, पूण एक आवय आपलें काळीज आपल्या पुता खातीर सदांच मोवाळ दवरता. मारिया आमची माय करून तुवें दिली सोम्या, तुका आमी आर्गां दिता. आपल्यो दुखी खेरीत भाशेन बापाक तिणें वोंपले. जेजू बोरी आमकां माफी जोडून तिणें घेतली. काय बरें तें गायोन आमी म्हणटा. तुज्यो दुखी माये मोगान बापाक तूं वोंपताय. जेजू बोरी आमकां माफी जोडून घेताय. तुज्यो दुखी माये मोगान बापाक वोंपताय. जेजू बोरी आमकां माफी सोडून घेताय. तुज्यो दुखी माये मोगान बापाक वोंपताय. जेजू बोरी आमकां माफी जोडून घेताय. तुज्या नाजूक आत्म्या दुखी तो साथ रोमता. रोंबोन रोंबोन आसपा तुझें काळीज विटा. दुखेस काळीज तुझे सागरा वोरी सा
तुझ्या कोती दुखी शिमना तावना मापना आपल्या बाळकाक दुखी जोल्मू दिता वोड्यांनी आमकां नवो जोल्मू दिलो तुज्यो दुखी माये आमकां जावं दी सुफो आमचे जिवीत कोरू नवे मोगार निर्मो खुर्सार प्राण सोडलेलो जेसू, आमची सोडवण केलेलो जेसू कोश्टवलो. कोश्टां विरेत फळ ना, कांट्यां विरेत मुकुट ना. पूण ह्याच आमच्या सुमयाक खुर्सार खिळायलो, खुर्साचे लोजेचें मरण फावो केलें. खुर्सार मारी एक आमची आवय करून ताणें दिल्या, त्याच बरोबर आमकां जणेकल्या हें उत्तेजन. सगलो आपलो वावर संवसारांतलो सोंपयल्या उपरांत स्वर्गा राज्यान आपल्या बापाशी तो वेता. खुर्साचेर प्राण सोडलो तेन्ना खुर्सार मेलोली कूड. आमच्या गोराब्यान कोणूय जरी तर मेला जाल्यार ताचे कुडीक हात लावन आमी कितलीं रडटा. उगडास कर त्या दिसाचो. मेलेली कूड तुज्या घरच्याची, तुज्या आवयची, बापायची, पुताची, धुवेची, भावाची, भयणीची कूड मेलेली घरांत आसा तेन्ना कितें भोगता. मेलेली कूड तुज्या घरच्याची पळोवन कितली दूख भोगता. जेजूची कूड खुर्सावेली मेलेली देंवयली. जेजूची कूड खुर्सार तावन जी देंवयली, जीव नासलोली पूण सगळीच पवित्र. तरूय मनशाळें काळीज घेवन आंखवार मारिया थरथरली. दुखेस्त आवय खुर्साचे मडी रावलेली आपल्या पुताची कूड हातान घेवन. खुर्सार कुडी दवरूंक जायना. सोनवार येता त्या पासत तांची हाडां मोडून तांकां खुर्सावेले काडून फरमायल्ले. पूण जेसू खुर्सार आपलो प्राण सोडलो तेन्ना ताची कूड
मेलेली कूड दिवून कोणान ती निकी पिली. इतलें दूख ती आवयक, ज्या पुताक तिणे वयर काडलेलो आपल्या हातांनी त्याच पुताचें मरण ती पळयता. त्या पुताची मेलेली कूड आपल्या गोपान घेता. दुसऱ्याचो आदार घेवन आपल्या पुताची कूड निकी पिता. आमच्या घराब्यांत जी कोण सोपून गेल्या तांकां आमी खुर्सा वयली कशी देवयल्या. आमच्या घरच्या मेल्ल्यांक आमी निकी पिणेचो सगलो कडेन मान दिला. तांची दूख आमची दूख. जांचो कोणी तरी सोंपला ती रडटात तेन्ना तांची दूख आमची जाल्या. थोडी पावटी आमकां समजूंक ना जाल्यार आंकवार मरेच्या कोश्टां बराबर दुखी बराबर आमी आमचीच दूख जेजूक उबारुया. Sherati Bolis Taskari Sherati Bolis Taskari Amchi Saibinn Amchi Saibinn Lok Sangatin Mogalatari Dulok Sangati Mogaladari Amchi Rani Tu Amchi Rani Tu Amchi Rani Tu Amchi Rani Tu दुखेस्त आवयक आमची बराबर दवरून देवाचें उतर ह्या वेळार आमी आयकुया. The crucifixion of Jesus. And that is what the soldiers did. Meanwhile, standing near the cross of Jesus were his mother and his mother's sister Mary, the wife of Clopas, and Mary Magdalene. When Jesus saw his mother and the disciple whom he loved standing beside her, he said to his mother, "Woman, here is your son." Then he said to the disciple, "Here is your mother." And from that hour, the disciple took her into his own home. From that hour, the disciple took her as his mother. ते घडयेंतान तिका आमची आवय म्हणून सोमयान परगटली तेन्ना आमी घेतली. पूण पयली सायबीण मायेंक, "वुमन, दिस इज युअर सन." आमकां सगल्यांक तिची भुरगीं करून दवरली. दिनवास तुका, आर्गां तुका जेसू, कित्याक हें भाग तुवें आमकां फावो केलें. तुजी आवय आमची आवय करून तुवें दिली. Your mother became the mother of the whole humanity. It was the Father's wish that she should be the mother of the Son of God.
The Son of God in turn made her the mother of all. What a great mystery for us. What a great reward, even though we are unworthy. मारयेन आपल्या खालतिकायेन सगल्यांक आमकां वेंगयली. आजून पर्यंत आमकां ती आपलो हुस्को दाखयता. सुर्गीची दारां आजून पर्यंत आमकां ती उक्ती दवरता. बाप्पा लागीं प्रार्थून आमचे खातीर मागता. जेजू शिंयात, तेसाचे मागणें करात, मागात, पातकी जिवीत सोडात, म्हज्या पुताचें आयकात, पवित्र पुस्तक वाचात, दिसपोटी मागण्यांत रावात, तुमचें जिवीत बदलात. हांगा तुई मारिया दिसती पडत आसा. जेजूच्या काळजाचो तुमी मोग करात. उदीक आनी उदीक ताचे गोवाय तुमी जायात, कित्याक तुमी म्हजी भुरगीं. हांव तुमची आवय. म्हज्या पुतान तुमकां म्हज्या हातान दिल्यात. हांव तुमकां सांडिना. जेजून म्हणलां, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसा. म्हज्या पुतान तो सांगला जाल्यार हें सोत विसरो नाकात. तुमच्या सांगाता तो आसा. तुमच्या दुखांत, तुमच्या कोश्टांत, तुमच्या आट्या विट्यांत, तुमच्या हेर सगले पिडीन, तुमच्या सगल्या वायट येतल्या तुमच्या परिस्थितींनी सोमी तुमच्या सांगाताक आसा. विसरो नाकात. तुमी कोश्टवतात तेन्ना, तुमी अडचणीक सांपडल्यात, पातकांत रेवडल्यात तेन्ना तुमच्या बऱ्याक तो येता. तुमकां सोडूंक तो येता. तुमकां जिवीत दिवंक तो येता. सोम्याक सोडी नाकात. ताचो ताळो आयकात. दीस रात ताचो उलो तुमकां येता. देवाच्या उतरांतल्यान येता. उतो ताचें घेयात, मन बदलात. म्हज्या पुता सारके तुमी जायात. दुखेस्त आवयत करी. आमी जेन्ना आमचें जिवीत बदलनात, आमचें जिवीत आमी बदलूंक सोदिना, अदीक दुखाबरीत आवय जाता. पूत तिचो उमकळटालो खरो, पूण ह्या पुतान सांगलेली उतरां शिसां बरोबर तिणें पाळली. सेनेकल म्हणलेले सुवातेर शिसां बरोबर मागण्यांत ती रावली. पवित्र आत्मो देऊन उज्याच्या रुपान आयलो तेन्ना पवित्र सोबा घडूंक पयली ती आसली. किती व्हडली उदार काळजाची आवय आमची. पातकी मनशाक, संवसारांत पयस गेल्ल्या मनशाक, देवाक विसरलेल्या मनशाक, देवाक नाकारतल्या मनशाक मोवाड काळजान, मोवाड उतरांनी परतून हाडूंक हारपीत ती जाता. जेजू, तुजी माय आसून आमकां बरो घालिना. तुका दिनवास आनी आर्गां सोम्या. कितली उदार माय आमची. देव जायनासतना सुद्दां सगलें बरेपण आमकां हाडटा. वावरीत आसा. सैतानाक पांयां तळां मुस्तूंक, सैतानाक आडगां करिना जावंक, सैतानाचे आमी शीस जायना जावंक दिसपोटी ती वावुरता. आमकां मागण्यांत दवरूंक उलो मारता. मागण्यांत तुमी रावात, मागणें करात अशें आमकां ती प्रार्थून मागता. दी सोम्या आमकां. हे माईन आमकां आलाशिरो दिला. ही माय आमकां आपल्या आसऱ्या काल दवरता. आपल्या पाकट्या सावडीन ती आमकां सांबाळटा. दिनवास आर्गां तुका जेजू. माये, आमचे माये,
तुज्या आसऱ्याकाल आमकां दवर, आमकां तूं केदींच सांडी नाकाय. निर्मिनाका हांवें सांडूक म्हज्या देवाक अशें सांग. सगलो आशिर्वाद ह्या वेळार आंकवार मरेचे मजतीन भोव पवित्र संस्कारान जेसू आमकां दिता. दिमी घालुया, आशिर्वाद घेवया. आमची मागणी, आमचे दुखी, आमचे त्रास कोश्ट सोडवणेच्या वावरा पासून जेजू मुखार दवरुया. नमान मरे कृपेन बदलले उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव पुछ येसू. भाग्यवंत मरे देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बलदे सरस्वती ऐसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव पुछ येसू. भाग्यवंत मरे देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपे बलदे सरस्वती ऐसा उस्तऱ्यामध्ये तू सदैव पुछ येसू. भाग्यवंत मरे देवाची माई, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. जेजू तूच म्हजो राय, जेजू तूच म्हाका साय. हालेलुया. जेजू तूच म्हजो राय, जेजू तूच म्हाका साय. Solanza dar tu son, zawsze budia magniaco, tu gakiaj diku, adara sopatjaco, sodat zajto Divai amka tu
so